Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जे स्टेटीन फ्रंटलाइन वर्कर्स डिसाइड केल्यात तांकां आमचो हो कोटा जो उरला स्टेटीन प्रोक्युअर केल्लो तो डोस वापरपाची आमची इच्छा आसा. एज ऑफ नाव वॉट वी आर गिवन टू अंडरस्टँड इज हे 36,580 डोसीस जे आयिल्ले आसात दे आर फॉर अवर एंटायर मंथ ऑफ जून. सरकारान 18 ते 44 वयोगटातल्या गोंयकारां खातीर विकत घेतिल्ली वाशिनां दुसऱ्या राज्यांतले लोक गोंयांत येवन घेवंक लागिल्ल्याचे आरोग्य खात्यान सरकाराचे नदरेक हाडून दिला. My only worry is many people from other states also have booked the portal being online. आणि तेका लागून आमचे थोडे स्लॉट्स फॉर अदर पीपल वतात. वी हॅव रिपोर्टेड दिस टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि तांकां एप्रोप्रिएट स्टेप्स घेवपाक लायल्यात. आमी मिनिस्ट्रीकूय हेजे विशीं कळयल्लें आसा. हाचेर विचारल्यार आरोग्य सचिवाची ही जाप. See, government has taken a considered decision not to discriminate anyone when it comes to administering vaccine in Goa, and that is in line with what all states have done. 45 ते 60 वयोगटातल्या लोकांचो उणो प्रतिसाद आशिल्ल्याचे दोतोरान उलोवन दाखयला. आमकां 18 to 44 ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स आसा. मोर पीपल आर आस्किंग केन्ना आसतलें. मदींच मातसो आमकां एक हिकअप आयलो बिकॉज ऑफ द वादळ जाल्ल्या कारणान. 2 वाशिनां मदलो अंतर कितलो आसचो आनी पॉझिटिव्ह जाल्यार केन्ना वाशीन घेवचे ताचेरूय दोतोर उलयलो. इट इज अ गॅप ऑफ 90 days फ्रॉम द टायम ही हॅज सफर्ड फ्रॉम कोविड. सेकंडली समजा एखाद्याक पयलो डोस घेतला आनी मागीर ताका कोविड जालो जाल्यार सुद्दां द गॅप रिमेन्स द सेम. अनदर 3 months ही शूड वेट एंड देन टेक हिज सेकंड डोस. थर्ड थिंग इज समजा फॉर एनी रिजन पेशंट वॉज एडमिटेड सिरियसली इल आशिल्लो फॉर सम अदर रिजन जाल्यार हाव लॉंग शूड ही वेट टू टेक द सेकंड डोस. I mean first dose, then again it is 3 months. Lactating woman can take the vaccine very safely, but pregnant woman not decided as it. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.